केपें म्हालांतल्या कोपेलभाट दिया वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकीच चाळण जाल्या। रस्त्याक फोंडकुलां वा फोंडकुलांनी रस्तो हेच कळना। खासा करून दुचाकी चलोवप्यांक खूप त्रास सोंसचो पडटा। पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांनी उदक तुंबून उरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक उदकाचो अदमास येना। देखून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। ताका लागून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळावे करतात। आता पावस गिमासा व्हडलो आसा तेमी आजून तेन्ना तेंगे पावस चालू ना डांबर घातलो ना फोंडा पडून लोक कितलो जाला पावस आनी 5 वरां कितले भितर आता हो हे कोणार पडले आसा पळय हे कुडक्याक इतले कितले दीस तेंप जालो आता पावस जाल्या माया केलो भाया आजून इतल्या घरच्यांनी गेले तेमी आणि किती ऍक्सिडेंट बी जाता जायत पळय थिंगा चोडांक काडाय पडाय आम काडाय आमी तुका काडाय शेजारी कोण आसा तो काडटा तुमगे मागणी किती आसा म्हणजे लेवल बे फोडीस पडपाक जाय तेका पूण पावसाक घालूं शकना न्हू ते आता तुमकां आतां सद्या कितें तुमी सद्या कितें करपा जाय म्हणटा पॅच काडपाक जाता पॅच हाडल्यार रोलर बी आसपा जाय पॅची काम पॅचाची आनी घोटके जाता रोलर आसता बारबो रोलर आसपा जाय म्हणटकीर तुमी हे मातशें पॅच वर्क करपा जाय अशें तुमगे मागणी आसा आमी आयज कोपेलाभाट आंबवली ह्या वलताचेर हांगा आसा ह्या खातीर रोडा खातीर रोड आमचो एकदम इतलो रफ जाला। आतां रोड रफ जाला म्हणल्यार पळय केबल मारता पळय हे केबला खातीर केबल मारता कॉन्ट्रॅक्टर आतां गव्हर्मेंट टेंडर दिता तांकां आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर येता केबल मारता आनी वयता हो केबल मागीर आतां पावस पडटा की तेजे बसता आनी एकदम फोंड चड पडटा हो केपें टू बाळ्ळी रोड म्हाका दिसता इतलो रफ आसा कितले एक्सिडेंट जाता कितले लोक पडटा आनी बायलो बिलो आमची जाणां मोटरसायकल चलयता खूब पडटा। आता ही एरिया कोपेलाभाट आसा पळय आंबावली इल्लोसो कुळगो एक थोडो एरिया आसा 100 मिटर थंय जो हो रोड फुटलेलो आसा हो केन्नाच्यान आसा हांगा हो हर एक फावटी पावसान असोच जाता सगळ्या पावसान असो जाताच पूण आतां हो सामको एक 200-300 मिटराचेर जाला पळय सामको केबलान हें जाला आनी हो येत आसता आता हेका लागून एक्सिडेंट बी जाता खूब जाता अशें पळय आतां पळय अशें उदक उरलें त्या सायडीनचे लोक वयतना घुसपता उदका लागून आनी ह्या फोंडाऱ्या लागून आनी तेका लागून एक्सिडेंट खूब लोक पडटा फोंडाऱ्यांकूय पडटा खूब पडल्या बीन